गोंयांतल्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात व्हड सपना पळोवन शिक्षण घेवपा खातीर आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक 20 वर्सां पिरायेचे विद्यार्थिनीन आत्महत्या केली। विद्यार्थिनीन नेमकी आत्महत्या कित्याक केली हाचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। पिलांनीत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करपाच्यो जायत्यो केसी घडल्यात। गोंयांतल्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात व्हड सपना पळोवन शिक्षण घेवपा खातीर आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक गूढ रितीन मरण येवप तशेंच आत्महत्या करपाचे प्रकार बरेच वाडत आसात। हाका लागून ह्या कॅम्पसात शिक्षणा खातीर धाडपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमदी हुस्को निर्माण जाला। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। बिट्स पिलांनीत आत्महत्या करपाची आनीक एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगच्या 3ऱ्या वर्सात शिकपी 20 वर्सां पिरायेचे विद्यार्थिनीन आत्महत्या केली। हॉस्टेलाच्या कुडीत ही आत्महत्येची घडणूक घडिल्ल्यान कॅम्पस वाठारात बोवाळ जाला। आत्महत्या केल्ली विद्यार्थिनी मूळ कर्नाटकांतल्या बेंगळूरच्या हळ्ळूरची आशिल्ल्याचे सुत्रांनी सांगले। बिट्स पिलांनीचे जनसंपर्क अधिकारी अर्जुन हलंकार हांणी हे विशीं पुलिसांक कळयले। वेर्णा पुलिसांनी हे प्रकरण आकस्मिक मरण म्हणून नोंद करून ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। विद्यार्थिनीन नेमकी आत्महत्या कित्याक केली हाचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। हे घडणुके फाटले कारण सोदून काडपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा अशें पुलिसांनी सांगले। मजगती बिट्स पिलांनीत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करपाच्यो जायत्यो केसी घडल्यात। 16 ऑगस्टाक अर्थशास्त्र आनी संगणक विज्ञान फाट्याच्या 3ऱ्या वर्सात शिकपी विद्यार्थ्याक गूढ रितीन मरण आयिल्ले। 20 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याचे नाव कुशाग्र जैन आनी तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आशिल्लो। हाचे आदी उत्तर प्रदेशांतल्या लखनौ शारांतल्यान शिक्षण घेवपा खातीर आयिल्ल्या कृष्णा कासेरा ह्या विद्यार्थ्याक 1 मे 2025 दिसा मरण आयिल्ले। ताचे आदी गोंयच्या अथर्व देसाई ह्या विद्यार्थ्याक 5 मार्च 2025 दिसा मरण आयिल्ले। जाल्यार उत्तर प्रदेशांतल्या गाजियाबाद शारांतल्यान आयिल्ल्या ओम प्रियान सिंग हाका 11 डिसेंबर 2024 दिसा मरण आयिल्ले। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।